योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक हेडलायन्स. लोकांक कित्याक दाखयनात मडगांवचो मास्टर प्लॅन? मडगांवच्या प्रश्नांक अजून मेळना जाप. शेतकारांक त्रासात घालपी प्लॅन करात रद्द, मडगांवकारांचो उलो. जगप कठीण करून सोडल्या जीण. लावड बाबतरच्या म्युझिकान थळाव्या हायकोर्टात वचपाचे तयारीत. आमदार म्हणटा जप्त करात कायदो मोटरांचो स्पीकर यंत्रणा. सरपंचानूय दिल्यात 2 पर्याय. गोंयांत बुधवारा सुकदिणें हवामान. फुडले 2 दीस नितळ मळब, स्थिर तापमान. हवामान विभागाचो अदमास. आणि आता कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांव शारा खातीर आकार घेतल्या मास्टर प्लॅनाचेर मडगांवकारांचो विश्वास ना. मडगांवचो मास्टर प्लॅन थळाव्यांक कळपाक जाय. प्लॅनाच्या नांवान घोळ चल्ला असो आरोप थळाव्यांनी केला. जाल्यार चल्ला तो प्लॅन शेतकारांक फोंडांत घालपी असोय भंय मडगांवकारांनी उक्तायला. पळयात प्लॅन पुराण. मडगांवचो काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनोन मडगांव रेल्वे स्टेशना मुखार मडगांव मास्टर प्लॅन 2041च्या आड जागृताय कार्यावळ केली. मडगांव वाठारांतले शेतकार, जमीन धनी, कोळमा रोड, आके बायश, रावणफोंड, कालकोंडा आदी वाठारांतले थळावे हजर आसले. 2041च्या मडगांव मास्टर प्लॅनान घोळ आसा, देखून तो पारदर्शक रितीन लोकां मुखार हाडात. काँग्रेसीन आव्हान दिला. सर, आमचो डिमांड जी एग्रीकल्चर सोफार हात उरलो आहा तो सामान दवरचो. हांगार न्हू सगळे कडेन एग्रीकल्चर जो जाता एग्रीकल्चर लँड, अरे इट्स अ फ्युचर रिसोर्स. आयज तरी शेत रोवपाक फाल्यां तरी आमचे पॉप्युलेशन दवरतो आनी 50 वर्सां पॉप्युलेशन डबल जातले. ताका ते जमनीचेर जेवण कितें जमीन इज नॉट अ मिशनरी वेर यू कॅन कल्टिवेट 4 क्रॉप पर सीझन. जमीन तेजी ताकद आहा, तेजी तितली ताकद आहा. देर इज अ बायोडायवर्सिटी इन इट. सो हांव कितें म्हणटा, असली जमनी एक्सेस दिवो आसले सामान दवरच्यो. कित्याक हातूंत जेवण मनीस तरी मनशागे 3 बेजीक फूड, एअर एंड क्लोथिंग व शेल्टर हातू तरी तुका 1-2 दिसां ना जाल्यार तूं मनीस वायप अप जाता, काबार जाता. म्हणटच जेवण तयार करतलो जाल्यार जमीन जाय आनी कित्याचेर जेवण तयार जायना. सो म्हणटच हे जमनी सामान दवरपाचे. आनी एज फार एज आमी आकेंबाश फार्मर्स ही आमची कम्युनिटी आसा, हे शेतार आमी झगडोंक लागल्या 20 वर्सां जाली. आनी ते पर्यंत आमी झगडत आसा. कोण येता आश्वासन दिता, हिंगा येता आश्वासन दिता वयता, पूण तेंच्या तरी ऑफिसा वो सेक्रेटरेटाक गेल्या जाल्यार ना ते अशें जातले कायद्यान तशें जातले करूंक जायना. बाबा हांगा येवन आनी आश्वासन दिना काय कोणो. आतां हो डेव्हलपमेंट म्हणटा तो पयलीं आमी सजमून घेवपाची गरज आसा. आमकां गोंयकारांक पिवपाचें उदक सारकें ना, डर्टी ड्रिंकींग वॉटर, उस्कार घेवपाक वारें सारकें ना, पॉल्युटेड एअर. What kind of development is this if we compromises our basic quality of life? हे आमी गोंयकारांनी पयलीं सजमून घेवपाची गरज आसा. आनीक एक उडगास करता, जांकां कोणाक खबर ना तांकां. आतां न्यू टॅक्नोलॉजी येयल्या, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, एंड दीस टॅक्नोलॉजी इज गोईंग टू डिस्टर्ब मेनी इंडस्ट्रीज. बट वन इंडस्ट्री or one sector is going to be as resilient as ever, and that is agriculture sector. आणि हाका लागून जायते इंडस्ट्रियलिस्ट, कॉर्पोरेट्स हेविली इन्वेस्टमेंट करूंक स्टार्ट केला. आणि ते बारीक असे शेतकार आसा तांकां मिडल एंड स्मॉल स्केल तांकां काबार करपाचो तांचो प्रयत्न चालू आसा. हे आमी सजमून घेवपाची गरज आसा. फाल्यां गोंयकारां लागीं पयशे आसतले पूण जेवण आसपाना, आनी शेतां रोयतले जाल्यार जमीन आसपाना. तर आमच्या भुरग्यां खातीर, फुडले पिळगे खातीर तरी आमी उरल्या ती जमीन तरी सांबाळपाक प्रयत्न करपाची गरज आसा. इनह्युमॅनिटेरियन म्हणपाक हरकत ना. हे कोणाच्या तकलेन येता अशें प्लॅन करपाचें हें काम? वाय ओन्ली मारगांव प्लॅन, मास्टर प्लॅन? गोंयांत 13 म्युनिसिपालिटी आहा. एज अ पॉलिसी तुमी बाकीचे मास्टर प्लॅन करतले काय तुमकां फक्त मडगांवचोच दोळो? हेंकां जाय स्पीड मनी. स्पीड म्हणून एक ड्रग आसता. ड्रग कल्चर सगळ्या गोंयाभर पसरला. ते स्पीड मनीला फास्ट पयसो येता. आनी ही दुसरी स्पीड, जागे चोरून व्हरपाचे लोकांची ही दुसरी स्पीड घेता. ते फास्ट तांकां लोकांचे जमनी चोरून व्हरोंक जाय. हे लोक हे भुंयचे, हे मातयेंतले, हे मातयेक पांय लागल्या शिवाय तांकां सारकी न्हीद पडची ना. आनी तुमची तेंची न्हिदूय चोरून व्हरता. अरे ते न्हिदतले तरी कशें? कितें म्हणून न्हिदतले ते? सकाळीं उठले जाल्यार जमनीच गेली. हो चोरपाचो ताणें प्रयत्न केल्लो खूब वर्सां फाटीं. आणि हो जो चोरपाचो प्रयत्न करता इज एनिमी ऑफ दीस पीपल एंड द एंटायर पीपल ऑफ गोवा, इतलें सांगूंक शकता हांव.
पणजे तुम्ही एक स्मार्ट सिटी प्लॅन म्हणून काढलेलो. आज दुर्दशा जाल्ली आहा त्या पणजेची हे स्मार्ट सिटी प्लॅनान. एके वाटेन तुम्ही ODP म्हणटा, आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन, रिजनल प्लॅन, आणि तातूंत हो थापता मास्टर प्लॅन. हो चोरांचो सरकार. हांकां फास्ट चोरी जाल्ली जाय, लोकांच्या जमणेच्यो चोरी जाल्ले जाय. आणि हे झगडता, म्हाका खबर आहा 20 वर्सां तरी हे झगडटा हे जमणीक. आणि कोण म्हणटा ना एक्वायर केल्या उपरांत दिवंक जायना, दिवंक जाता. 46 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ज्वारीक दिली, विकली सरकारान. गोंयच्या खंयच्यो जमनी दवरल्या? थंय व्हडली आतां एक लॉ युनिव्हर्सिटी म्हणून दिली. दिवंक ना लोकांक गोंयच्यो जमण्यो? आमी हांगा एकठांय जावपाक कारण म्हणल्यार कितें, हो जो मास्टर प्लॅन आहा, मास्टर प्लॅन सांगपाक म्हळ्यार कोणाक खबर ना कितलो. आतां आमकां बाय चान्स हो थ्रू न्यूज पेपरूच मेळ्ळो आहा हो जो प्लॅन आसा तो. आनी सावथ झोनाचो, सावथ झोन म्हणजे रेल्वे ट्रॅकाचे नावेली सायडीन. आनी ह्या प्लॅनाचेर दिसून येता कशे भाशेन कितलेशे प्रोपोज चेंजीस केल्यात. आमी आतां आहा हांगा रेल्वे स्टेशना मुखार, आनी हांगा हे सगळीं शेतां आहात. आनी हो रोड जो आहा नावेली इगोर्जिको वयता. आनी एंटायर हे एक्चुअली एग्रीकल्चरल एंटायर हे केना सगळीं शेतां हांगा. आनी हिंगा एक्चुअली हांगा रोयता बाबा आमचो क्लाउडियो आनी ते सगळे वांगडी आहा ते हांगा एक्चुअल कल्टिवेशन करता. पूण हांगा चोवपाक गेले जाल्यार हे मास्टर प्लॅनाचेर ही सगळी बिल्डींग दाखयता. कमर्शियल, रेजिडेन्शियल, मागीर कोण म्हणटा आग्रो टेक्निकल इंडस्ट्रीज आनी हें करून. आनी जंय बिल्डींग आहा ते एग्रीकल्चर म्हूण दाखयता, आनी जंय शेतां आहा ते बिल्डींग दाखयता. हे कसले प्रकरण ते आमकां कांय समजना. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. वागातोर हणजुणाच्या थळाव्या वाठारांतले क्लब आणि हॉटेलवाल्यांच्या लावड म्युझिकान जगप कठीण करून सोडलां. जाणटे म्हणून पळयनात, शाळेची भुरगीं म्हणून पळयनात, दुयेंतींक भोगशिनात. ट्युरिस्टांक त्रास जाता तो हो एक वेगळो भाग. थळावे कागाळी करून करून थकले. पुलीस काना मनार घेयनात. आता लोकांनी आस्त बाळगल्या ती थळाव्या आमदारा कडल्यान, नाजाल्यार शेवटाक हायकोर्टाचोच आधार. कोर्टाचो आदेश फाट्यार मारून हणजूण वागातोर वाठारात सकाळी 4 मेरेन लावड म्युझिक वाजयतात. थळाव्यांच्या कागाळींक पुलीस किंमत दिनात. पुलिसांचे हॉटेल लॉबी कडेन साटेलोटे आसूं येतात. नाजाल्यार कोर्टाच्या आदेशा उपरांत शांतताय पातळपाची, पूण तशेंच जालें ना. शेवटाक थळाव्यांनी आमदाराक गाराणें घातले. तिणें उतर दिला, आयच्यान सगळे कितें कायद्यान, पूण प्रत्यक्षात पुलीस कितें करतात आनी क्लब हॉटेलवाले कितली साथ दितात ते पळोवपाचें. आयकात थळाव्यांक जावपी त्रास. And there are 4 restaurants just opposite my house. I am a senior citizen, retired. I used to work in Bombay at the airport, but I cannot sleep. I have a heart attack. The music goes on till 3-4 o'clock in the morning. I have made complaints to 112 to Anjuna police station, but no action is being taken. This is what I have to say. So please stay with us, and you reporters do something for us. Thank you. When the meeting was going on, what the local MLA told you? She promised that she will stop the music from today. From today? Yeah. Any time restrictions been given to them? Sorry? Time restrictions been given? Yeah, they said from tonight they are going to stop the music. Okay. They will not play the music after 10 o'clock, and it should not be loud. If it's loud, then we have to complain to them. So you are satisfied with that? Yep. You are satisfied with that? So far, satisfied. Okay. Yeah. Unless and until they don't make a noise again, that is will be satisfaction. So we are not saying now only. We are not busting firecrackers now only. We have to see whether they are going to stop or not. लास्ट टाइम मिटिंग जेन्ना जाल्ली पळय तेतून कितें डिसिजन घेतलें आनी आयज मिटिंग जाली तेतून मेन कितें डिसिजन घेतला? डिसिजन जाल्लें की तांचे स्पीकर व्हरतले म्हणून, पूण आमी कंप्लेंट केले पूण कांयच जावंक ना. तांचे स्पीकरूय व्हरोंक ना, कांय ना. कंप्लेंट खूब केली, पूण आतां असो निर्णय घेतला की तांकां क्लब ओनराकूय सांगला की तुमचेर केस फायल जातली म्हणून. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दॅट. ती लॉ तेंच्यांनी ब्रेक केलो जाल्यार केस फायल करता. कित्याक धा उपरांत हायकोर्टाची लॉ आहाच, रूल आहाच न्हय. There is nothing new about it, but it was not implemented by the authorities. पहिले करतात जे आमकां डिस्टर्ब करतात, जे आमच्या घराशी लागीं आहात, जे 3 मिटराचेर 5 मिटराचेर 2 मिटराचेर हा पळय त्या क्लब आमकां पहिले डिस्टर्ब करतात, ते हांचेर आमी फोकस केला. बाकीचे जायते आहात पूण ताचेर आमी अजून हे करूंक ना. तांच्यांनी आपले हे पळोवपाचें आनी ते पुलिसांनी करूंक जाय. ते पुलिसाच्या अंडर येता म्हणटच तांच्यांनी घेवंक जाय एक्शन. जे पण आमकां डिस्टर्ब करतात तांचेरूच आमी उलयल्यात आतां सद्या. पीएन कितें सांगलें? पीएन सांगलें आयसान तर ते व्हडल्यान म्युजीक वाजयता,
10 पयलीं आनी 10 उपरांतूय ताचे परमिशेबल टायम हा त्याच टायमार तांच्यांनी तितलीच डेसिमल धरून वाजोवंक जाय. रेस्टॉरंट लायसन्स रेस्टॉरंटांनी कितली सावंड आसता पळय तितलो ताजेकीन वयर वाजयत जाल्यार आमी तांकां कंप्लेन करपाचें आनी ते तांचे एक्शन घेतले. आता फाल्यांच्यान जर सपोज सेम प्रॉब्लेम जाता जर जायना खंय स्टॉप हे कितें फर्दर स्टेप हायकोर्टाक अपील करतले. दर्यादेग वाठारांनी थळाव्यांची जीण कठीण करून सोडल्या. राजकारणी, पुलीस, थळावी यंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिकारी हांचे भितर हात मिळवणी जाल्ल्यानच असल्यो गजाली चालू उरतात अशे लोक आड्डत आसात. अणजूण वागातोरचे थळावे परत एक फावट बंड करून फुडें आयल्यात. परत तांणी आवाजाच्या विरोधात आवाज काढला. These clubs, they don't have not even license. Can you imagine that? They have only restaurant license, and the person who have licenses, they pay all the taxes, and still the government will ask something the other, and no one is coming to check them. No one. There are senior citizens, there are children. कोणूच भुरग्याचेर चिंतिना. सकाळी उठून भुरग्यांक इस्कॉलाक वचचें आसता. नॉट ओन्ली दॅट, ट्युरिजम सगळे गेस्ट हाऊस आहात आनी तूं जाणा बरो लोक म्हणटा वी डोंट वॉन्ट टू स्टे इन वागातोर एनीमोर, एंड आय चूज दिस प्रोफेशन बिकॉज I can meet people. That's why I have chosen this profession, to work as a restaurant and a guest house. So when I am working in this, I meet so many people. So most of the people that say we are fed up of all of these things. They don't want to come to Wagator anymore. So आता almost like 3 वर्सांच्या नवयशी चलता लावड म्युजिकाचो. तर ऑलरेडी मॅडमान स्ट्रिक्टली PIक सांगला, इंस्ट्रक्शन दिला if there is any music being played very loudly before 10 o'clock or beyond 10 o'clock, the musical instrument has to be seized and the FIR has to be registered. So this has been clear instruction दिला आणि आमकां assurance दिला की henceforth आता म्युझिक वाजचेना म्हणून व्हडल्यान आनी no villagers should be getting disturbed. This instruction has been given to the PI. आमदारान आपली भूमिका सांगली. तरीकय हे एकाच दिसाचे काय शासना खातीर हेवूय पळोवपा सारखे. पुलीस आनी क्लबवाले आयकनात जाल्यार कोर्टात वचपाची पाळी येता काय आमदार पुलीस काना मनार घेतले आनी लोकांक शांतिकाय मेळोवन दितले हे काळच सांगतलो. रेस्टॉरंटात खूप जाल्यात आणि रेस्टॉरंट म्हणून लायसन्सी वतात आणि क्लब म्हणून चालू केला. अँड स्पेशली नाव आता मार्च इवन भुरग्यांचे एग्जामी आहा, प्रिलिम्स आहा, नोबडी अंडरस्टँड्स. आणि रेस्टॉरंटां इतली जाल्या की द म्युझिक इज नॉट ओन्ली फ्रायडे सॅटर्डे संडे, इट गोज ऑन. हे पार्टी मंडे दोत्ता, दुसरो पार्टी ट्यूजडे दोत्ता आणि कितें चालूच आहा. सो इट हॅज बिकम सॉर्ट ऑफ अनबेरेबल फॉर देम. PI has assured them, that after 10 o'clock, if the music goes on, आणि सांगला तेका त्यांचे म्युझिक सिस्टमूच काढानी हाडानी दवर म्हणटा. तांकां अजुनूय ऑप्शन दिल्लें आसा की तुमी हें घाला कानाक, तेंच्या कोण कस्टमर येता तेंच्या, नाजाल्यार इंडोर म्युझिक करा. कोणाक प्रॉब्लेम ना म्युझिकाचे, फक्त डिस्टर्ब जावंक जायना इतलें करा. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी निखिल जल्मी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फोंड्या पालिकेची बसका जाली. वाठारांतल्या सुवातांनी जावपी घडणुकांचेर सुदारणाचेर चर्चा जाली. 2 वर्सां पयलीं दुकानाची पावणी जाल्ली. आता दुकानाची परतून पावणी करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. फोंड्याचो नगराध्यक्ष रितेश नायकान सांगलें. फोंडा पालिकेन कांय सुवातींनी पे पार्किंग पद्दत सुरू जातली अशें रितेश नायकान सांगले.
पार्किंग यंत्रणा सुरू करचे पयलीं ह्या वाठाराची अधिसुचोवणी काडटले, कंत्राट दिवचे पयलीं पे पार्किंगा खातीर निविदा मागयतले, सायन बोर्ड लायतले. पावणी प्रक्रियेत उल्लंघन जाल्ल्या कारणान फोंडेच्या इंदिरा मार्केटांतले 9 दुकानांचे वांटप रद्द करपाचो निर्णय पालिकेन घेतला. फोंडेच्या दुकानांचो परतून पावणी करपाचो निर्णय घेतला. वॉचमॅन आमी ऑलरेडी डिसायड केला. ते वॉचमॅन आमी केन्नाय आतां जेन्ना ऑप्शन जातले 10 दिसान 10 दिसान आमचे ऑप्शन जातले. बाकीची कितें बारीक बारीक कामां आशिल्ली ती आतां ऑलमोस्ट जावपा आयली आमची. सो विदीन 10 days आमी ऑप्शन करतले आनी ऑप्शन जातकीच आमी तो वॉचमॅन जातकीच मागीर सगळे आमी कितें राडिओ तुटला ते सगळे आमी आज कमांडराक व्हरून राडिओ आमी मागयतले आनी फंड्स अवेलेबिलिटी प्रमाणे राडिओ व्हरून आमी थंय घालतले आनी आमी थंय हे आसतलो आमचे वॉचमॅन्स. सो आमी 5 वॉचमॅन घेवपाक थारायला. सो ते मागीर ते स्ट्रीमलायन जातले सगळे आनी आमी आतां ऑप्शनूय करता आतां विदीन 10 दिसां भितर. सो ते ऑप्शन जातले अशें बरें जातलें. पार्किंग ना ते आमी अजून घेवना पेपर. आमी फक्त रोडा वयले घेतला. ते सकयले आमी घेवना. फक्त रोड जे मेन स्ट्रेच संगम वयले बाजारात संगम म्हणजे थंयच्यान डायरेक्ट सकयल मामदार पर्यंत कोर्ट थंय पर्यंत आनी म्हाज्या देवळा कडच्यान बस स्टँड पर्यंत सगळी एरिया. ना आज जी कौन्सिल मिटींग इम्पॉर्टंट मिटींग आशिल्ली आनी आज 30 जानेवारी 2024 साडे 10 मिटींग जाली आनी इम्पॉर्टंट आशिल्लो तो आमचो पे पार्किंगाचो. सो पे पार्किंग आमी जेन्ना फर्स्ट इन्स्पेक्शन जाल्लें आमी सगळे गेल्ले ऑन द सायट. आमचो चीफ ऑफिसर आशिल्लो एमी मागीर एडिशनल कलेक्टर मामलेदार PI ट्रॅफिक मागीर PUDचे इंजिनियर्स हायवेचे इंजिनियर हे सगळे आशिल्ले. आनी तेजे नंतर आज आमी ती रेट आमकां फायनलायज करपाची आशिल्ली कौन्सिल मिटींगेक. सो कौन्सिल मिटींगेक आमी ती रेट फायनलायज केली. आमी ती केला ती 5 रुपीज 2 व्हिलराक 5 रुपीज पर आवर आनी 4 व्हिलराक 10 रुपया पर आवर आनी एवरी सबसिक्वेंट आवर ती 2 व्हिलराची 5 रुपया जातली आनी 4 व्हिलराक ती 10 रुपया वाडटली. सो एवरी 1 वरा नंतर ती 10 रुपया वाडटली. सो हे आमी आतां डिसिजन घेतला. हे आमी 4 दिसां भितर रिपोर्ट. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी संगीता ओली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची 6 तारखेक मडगांव मिटींग जातली. विकसीत भारत विकसीत गोंय अंतर्गत ही सभा जातली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिडियाक म्हायती दिली. पूर्वतयारी म्हणून आयज पणजे भाजपा संघटना आनी मंत्री आमदाराची बसका जाली. बसकेंतले हेर विशयांचेर मुख्यमंत्र्यान उजवाड घातलो. 6 तारखेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची मडगांवां जाहीर सभा दवरल्या. भाजपान तिची जय्यत तयारी केल्या. केंद्रीय प्रभारी गोंयांत पावला. त्याच्याबरोबर मंत्री आमदार भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांची बसका झाली. लोकसभेची तयारी, पक्ष कार्यालयाची बुनियाद, बूथ चलो अभियान, राम मंदिर अयोध्या यात्रा अशा विषयांची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माहिती दिली. पळयात. गांव चलो अभियान म्हणजे बूथ चलो अभियान हाजेर इन डिटेलान डिस्कशन जालें. भारतीय जनता पार्टी जवळपास 9 तारखेच्यान 12 तारखेपर्यंत सगळ्या बुथांचेर आमचे कार्यकर्ते खूब मोठ्या प्रमाणात वचून बूथ चलो अभियान यशस्वी करतले. लोकसभेची तयारी एखाद्या दृश्टीन आमी खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केल्या. दुसरी गजाल आमी एकंदर आमच्या राम मंदिर अयोध्येक वचपाचो जो विशय आसा पार्टीच्या वतीन, सरकाराच्या वतीन हांव सांगना, पार्टीच्या वतीन अयोध्येक वेगवेगळ्या लोकांक कार्यकर्त्यांक जे कोण वचपाक तयारी आसा तांचे 12 तारखे दीस आनी 26 तारखे दीस हे वचपाचे आसा. पार्टीचें रजिस्ट्रेशन सुरवात जाला. पार्टी कडेन सगळ्यांनी अप्रोच करचे. ज्या निमित्तान अयोध्येक धाडपाचे पार्टीन तयारी केल्या. सो दॅट 12 तारखेक आनी 26 तारखेक अश्यो 2 ट्रेन गोंयांतल्यान अयोध्येक वतल्यो. वेगवेगळे आमदार, पार्टीचे कार्यकर्ते, लोकांकूय बी ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी व्हरतले. टप्प्याटप्प्यान मागीर सरकार आपलो कार्यक्रम सुरवात करतले. बट सुरवात ही पार्टीन केल्ली आसा. पार्टीचे आमचे कार्यालय जावपाच्या, त्या कार्यालयाच्या पर्मनंट ऑफिस जावपाच्या, त्या संदर्भात ते प्रेझेंटेशन आनी पुराय आमी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक तेजें प्रेझेंटेशन दिलें. ताजो फावंडेशन स्टोन आमचे पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी, माननीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्या हस्ते जातलो. ताजें एक प्रेझेंटेशन दिवपाचो कार्यक्रम आशिल्लो. तिसरो आनी म्हत्वाचो विशय जो आसा म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसीत भारत विकसीत गोंय 2047 ही महासभा सरकाराच्या वतीन जाता. त्या सरकाराच्या वतीन जावपी कार्यक्रमाक पार्टींतल्यान जवळपास 26,000 लोक
हे पार्टीचे कार्यकर्ते थंयसर उपस्थित रावतले. ताज्या भायर 50,000ची एकंदर व्हडली सभा आहा. पार्टीचे सरकाराचे वेगवेगळे कार्यक्रम, सरकाराचे वेगवेगळे बेनिफिशरीज, वेगवेगळे कार्यक्रम आसा ती सरकाराची प्रेस कॉन्फरन्स जातली तेन्ना हांव एड्रेस करतलो. पण आयच्या घडीक पार्टीच्या वतीन थंयसर जे लोक येवपाचे आसा तेच्या खातीर तयारी म्हणून एकंदर सभा आशिल्ली. एकंदर 10 वर्साक जे माननीय मोदीजी गोंयांत डबल इंजिन सरकाराच्या कार्यकाळात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या हातूंत केल्लें काम लोकां मुखार दवरपा खातीर सरकारात केल्ल्या कार्यक्रमांक पार्टीच्या वतीन पुराय तेंको दिवपा खातीर आयची ही सभा आशिल्ली. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोंयांत बुधवारा आनीक एक दीस सुखदिणें सुके हवामान आसतलें. IMDन फुडल्या 2 दिसां खातीर उण्यांत उणें मळब, निवळ आनी उण्यांत उणें तापमान स्थिर आसतलें असो अदमास उक्तायला. पूण बुधवारा सकाळीं आनी सांजवेळा उसरा कांय वाठारांनी धुकें पडटलें. जानेवारीच्या निमण्या दिसांनी आमी वताना उण्यांत उणें 5 फेब्रुवारी मेरेन सुके हवामान तिगून उरतले अशी अपेक्षा आसा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 34 आनी 21 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोंयच्या दर्यादेगे खातीर हवामानाची शिटकावणी जारी करूंक ना. 5 फेब्रुवारी मेरेन सुके हवामान, कांय वाठारांनी धुक्याची शक्यताय. स्थिरताये खातीर उण्यांत उणें तापमान. बुधवारचें तापमान 34 आनी 21 डिग्री सेल्सियस. गोंयच्या बोट दर्यांक हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.